येवकार हांव जवाहर सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. नावेलीचो वेस्टर्न बायपास जावन रावला मरणाचो सापळो. हालींच जाल्ल्या अपघातात तरणाट्याक वगडावचो पडलो पांय. मडगांवची पालिका जाल्या पादिशेर. कर्मचाऱ्यांचो पगार फारीक करपाकय ना दुडू. फाटल्या म्हयन्यात फिक्स डिपॉझिट मोडून फारीक करचो पडलो पगार. आता भर वसुलीचेर म्हणटा मुख्याधिकारी. 2 आणि 3 तारखेक वादळी वाऱ्यासयत पावसाची हजेरी. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नावेलच्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गावयलो वेस्टर्न बायपास परत एक फावट बातमेचो विशय जावन रावला. महामार्गाचेर हालींच जाल्ल्या अपघातात एका तरणाट्याक पांय वगडावचो पडलो. देखून सरकारान नावेली वेस्टर्न बायपासा कडेन गंभीरतायेन पळोवपाची गरज आसा. हो जो रोड आसा हो नॅशनल हायवे 17 आनी आमचे फाटल्यान तुम्ही पळयतात जो नावेली जो रोड आसा हो रोड कंप्लीट केले कडेन आसा. आज PWDन आनी एक कन्फ्युजन हांगा केले कडेन आसा आनी फाटल्यान बोर्ड मारला डायवर्शन म्हणून. जेन्ना डायवर्शन म्हणून बोर्ड मारता त्या टायमार PWDन हो जो रोड आसा डायवर्शन तो पयलीं सारको करपाक जाय आसलो. तो सारको करना आसतनाच डायवर्शन दिले कडेन आसा आनी आज ह्या रस्त्यार पळय इतली खण पडल्यात आनी इतली गाडयां त्रास जातात सांगपा जायना. आज आमच्या फाटल्यान हो रोड पळयात. हो जो पयलीं रोड आसा ह्या रोडाची परिस्थिती पळयात. फाटल्यान कितली उदक भरले कडेन आसा. हो रोड तेणी असोच दवरलो खण पडले म्हणून उदक भरता म्हणून आनीक ते सायडी रोड चालू केलो. पूण ते सायडीक ज्या रोडाचेर इतली कन्फ्युजन जाले कडेन आसा आनी इतलो रोड पिड्ड्यार जाला आनीक एक वटेन तेणी तो बेत घालून सारको केला. पूण सरकार आमगेलो जे पयशे आसा हो कशी वेस्ट करता ते पळयात. पयलीं तेणी डांबोर घातलो, माती घातली, रबर घातलो आनी आतां तेणी सिमीट घातले, बेत घातलो. पूण बेत घातलो म्हूण उरलो तरी तोय उरला. आज तुमी पळयात पळय कशी गाडयेचेर कशी त्रास जाता त्या गाडयांक. इतले लोक आसात जे बायक चलयतात तांकां जर सामके त्रास जातात. आनीक दुसरे वटेन लोकां त्रास. चलत वचपाक कोणा मेळना, गाडी येयल्या सारकी वचपाक मेळना. हांगा सगळें हें जें जंक्शन आसा हें कन्फ्युजन करून दवरले कडेन आसा. लोकांले डिमांड आसा की बेगीच्या बेगीन हो रोड तरी रिपेर करून हांगच्यान वचपाक दिवचे ना जाल्यार हांगा खूब एक्सिडेंट जातले. मेन रोड तुमकां दिसता बॅक सायड कितें जालें आतां थंयच्यान गाडी काडप म्हणून कळना. मेन तरी म्हणल्यार ते वडीच्यान एरो दाखयता त्यो गाडी येता हे सायडीच्या फाटल्याच्यान वयता. सगळे सायडीच्या गाडयोच जाल्या. मुखार आनी 4 लेन दाखयले तेणी 4 तरेन. लेफ्टा वच रायटा वच पळय काल न्हू पळय 2 दीस पयलीं एक्सिडेंट जालो. एक भुरग्यान पांय आपल्या वगडान घेतलो कारण तांकां कळना थंय कांय एरो सिग्नलूय ना. बाबा खंयच्यान वचपाचो सिग्नल तरी जाय. तो भुरगो येयलो ते वयली कर्नाटका गाडी त्यान काडली मदीं लेफ्ट सायडीक घेतली. लेफ्ट सायड घेतलो रायट सायडीक मारपाक गेलो. तो भुरगो बट तो लेफ्टाक वयतलो. हो भुरगो रायटा आयलो पळय त्यान रायटा हाडल्यान तेका उडयलो. डायवर्शन दिले कांयच ना. डायवर्शन सारकी कांयच ना. ते रातचे आनी पयल्या बॅरला रेड टेप मागीर परती जावन आसता. ते कोण करता कितें काय कळना. गोवा 360 वागाती हायवे वयल्यान नावेलीच्यान रमेश नायक राव. नांव सोनूबाय पूण हातात पितळेचोय वाळो ना. तसली सध्याक मडगांव पालिकेची गत जाल्या. पालिकेत पगाराचो दुकळ जाला. फाटल्या म्हयन्यांतलो पगार तर फिक्स डिपॉझिट मोडून वाडचो पडलो. आता एकच पर्याय पालिके मुखार उरला तो म्हटल्यार अर्थीक येणावळी खातीर सगळ्यो यंत्रणा कामाक लावप. मडगांव पालिकेची 20 कोटींची येणावळ आडखून पडल्या. फाटलो पगार फिक्स डिपॉझिट मोडून दिल्लो. सप्टेंबराच्या पगारा खातीर परत डिपॉझिट मोडपाचें धाडस जायना. पगाराक पयसो ना. देखून पालिकेक एकच पर्याय दिसला तो म्हटल्यार कर वसुलीचेर भर दिवप. जे कोण टॅक्स फारीक करचे नात तांच्यो नाडयो आवळप. पळयात नगराध्यक्ष लिंडन परेरा कितें सांगता तो. आज कितें जाता आमगेले टॅक्सेशन डिपार्टमेंट अंडर द गायडन्स ऑफ राणी आबे आनी तेगे टीम आहा रिकवरी टीम आहा. सो वी हॅव स्टार्टींग नाव फ्रॉम 1 ऑक्टोबर. सो सद्याक आतां दे आर गोईंग इन द कमर्शियल मार्केटान जावं हाऊस होल्ड्सान 2 टीम केल्या आमी. सो एक नोटीस घेवन तांकां आतां हें केलां कितें एक ड्रायव्ह केला आमी विथ 2 टीम्स. एक टीम फॉर कमर्शियल एक टीम फॉर हाऊस होल्ड. सो आतां कितें केलां आतां टुडे एस्टरडे हांवें तांकां सांगलां राणेक आनी तेंगेलो स्टाफ थंय वयता पळय तो. सो द रिस्पॉन्स इज देर म्हणटा. पीपल म्हणटा कितें जाता गिव अस सम टायम म्हटलां अँड वील पे म्हटलां कितें. सो दे आर सेयींग
रिकवरी बी जातले म्हटलं तरी. सो आतां बीग अमावंट लायक 25,000 एबाव. So we are targeting that amount, and households कोणाकडून फारीक करून giving them a reminder, and in case समज ते फारीक करना जाल्यार we'll ask the PWD to either disconnect the water connection, electricity there, and so that they will going to pay. Recovery is a priority. No, see, there's a lot of things. Municipality has got so much money, but not recovery is aina. So this is not happening. So CEO also, I told the CEO, like, be serious. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगारा खातीर फाटले खेपे फिक्स डिपॉझिट मोडिल्ले, पूण हे खेपे मोडपाक सोदिनात. वसुलीचेर म्हटल्यार पालिकेच्या येणावळीचेर भर दितले. मनीस कामाक लायल्यात. मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडिसान सांगले. So this month we have having some shortfall of the salary amount. So they are already been directed to go visit each and every establishment to recover. They have already started. And some people are paying. See, I have issued notice on the newspaper, giving them time limit of 30th of July. So every year before there is a deadline to pay. If they are paying when the year comes, 31st of March 2000, every year this is the closing year. So 1st of April, if they pay within 1 month, there is no fault in this thing. If they pay after 3 months, there is a default payment fine of 25%. So if you go beyond 6 months, that is a 50%. And beyond 1 year, that is they will pay double 100%. So even that we have given the relaxation because of pandemic. We have extended it to up to 31st of August. We have kept it open and giving the relaxation to pay without any default of any penalty. So that also they have not done. So now from 1st of September we have already started recovery. There is a shortfall for any salary. I can break the FD and pay it. Last time I had taken approval for DMA and paid it. So this time that amount, whatever this thing FD was broken, that is not recouped till now. So I cannot go to the second FD. So I am waiting for the recovery. Even if the day of salary is delayed, there is no problem. I can pay by 7, but our people has to go and recover it. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बोरयेचो बायपास रुंद जावपाकच जाय. जो मेरेन त्याचें रुंदीकरण जायना तो मेरेन बोरये गाडयांचो घुसपागोंदळ चालूच उरतलो. हायवेचें काम बेगोबेग पुराय करात अशें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन सांगूनय आडनदर चल्ल्या. बोरयेचो आदलो सरपंच आनी आतांचो पंच वांगडी सुनील सावकारान खंत उक्तायल्या. बोरयेच्या नव्या पुलाचे काम चालू आसा. मदींच हायवे मेळटा. सकाळी आनी सांजच्या वेळार वाहनांची गर्दी जाता. साद्या सुद्या कारणाक लागून ट्रॅफिक जाम जाता. बोरयेच्या पुलाचें काम बेगिना पूर्णतायेक व्हरपाची गरज आसा. हो रस्तो अशीर आसा. ताचें रुंदीकरण करचें अशें कितलींशींच वर्सां जालीं लोक मागत आयल्यात, पूण ते कडेन आडनदर चल्ल्या. देखून अपघातांचें प्रमाणय वाडत आसा. आमी पयले फावट जेन्ना निवडून आयले आनी 8 हांव बोरयेचो सरपंच जालो तेन्ना पासून आमचो हो बोरयेचो रस्तो रुंद जावचो म्हणून पाठपुरावो चालू आसा. नॅशनल हायवेक आमी कितलीशीं लॅटर केल्या आज पर्यंत. आतां कितें जालां, कुठ्ठाळे जेन्ना ब्रिजा वेल्यान सगळे लोडेड गाडी वचपा बंद केल्या त्यो सगळ्यो बोरयेच्यान तिणी सोडल्या. आनी 10 वर्सां पयलीं जें ट्रॅफिक कितें बोरये आशिल्लें तातूंत आनी हातूंत भरपूर डिफरन्स जाला. त्या कारणान रस्तो तेदोच आसा. गेले 15-20 वर्सांक बोरयेचे रस्ते हातूंत लायले ना. आतां फाटीं तिणी बायतकोलाच्यान अप टील बोरी हांगा साकवार पर्यंत रोड वायडनिंगाचो 7 मीटर ऑलरेडी पेमेंट बी जाल्लो आसा लोकांक, पूण तिणी काम स्टार्ट केलें ना रस्त्याचें. लोकां कडेन आतां बोरये सदांच आठवड्याक 2 किंवा 3 फावटी तरी ट्रॅफिक जाम जाल्लें आसता बोरये सबंद. आनी एक कोणाला गाडयेचो टायर सुद्दां पंक्चर जालो जाल्यार हांगा बोरये ट्रॅफिक जाम. तेन्ना रस्तो रुंदीकरण जावप ही काळाची गरज. आनी आमी प्रत्येक फावटी जी पंचायतीक आमी रेजोल्युशन सुद्दां घेवन धाडिल्लें आसा, आमच्या पंचायतीक ती अवेलेबल आसात. पूण नॅशनल हायवे हाजेर सबंद गोंयभर रस्त्याचें काम चालू आसा, हें आसा, हेंच आमकां आयकूंक मेळटा. पयर तर आमी फाटीं गेले तेन्ना आमकां कितें सांगलें की नितीन गडकरीन तांकां डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलां की गोंयांत जी पेंडींग कामां आसा ती पयलीं कंप्लीट करा आनी मागीर नवे प्रपोजल कितें ते धाडा. पुलाकडले सर्कल ल्हान करप हिवूय काळाची गरज जावन रावल्या. व्हडल्या सर्कलाक लागूनय अपघात जातात. हाचे कडेन झेवियर डायसान लक्ष ओडलें. सगळ्यात दीस हांव तळाव गाड्या वयलो
आनी सर्कला कडेन बरी सर्कला कडेन एकदम प्रॉब्लेम जाता चड करून स्पेशली सकाळीं आनी सांजचे ऑफिसां सुद्दां तेन्ना आनीक ट्राफीक लोकांक हे सायडीसान ते सायडी वचोंक कितलो वेळ रावचो पडटा ट्राफिका लागून हेजेर मातशें कितें जाल्यार एक्शन घेवन कितें रोड व्हड जावपा जाय कितें जावपा जाय रोड रूंद जावपाक जाय नाल्यार सर्कल बारीक जावपा जाय गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 2 आनी 3 तारखेक वादळी वाऱ्या सयत पावसाची हजेरी लागू येता जाल्यार 5 ऑक्टोबरा मेरेन कमी चड प्रमाणात पावस पडूं येता. 3 तारखेक सकाळ फुडें धुक्याची कुपाय दाटून येतली. हे मजगती तापमान चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस उरतलें. शाहीन वादळाचो महाराष्ट्र, गुजरात, इराण, ओमान आनी पाकिस्तानात प्रभाव दिसून येतलो. वादळाक लागून दर्या खवदळिल्लो आसतलो. गोंयांत ह्या वादळाचो तितलोसो प्रभाव दिसून येवचो ना. अशें आसले तरी सादुरताय म्हणून गोंयच्या नुस्तेकारांनी बोटी घेवन दर्यांत वचचे न्ही, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. नमस्कार, आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस 2021 का साउथ वेस्ट मानसून पीरियड में गोवा में जो स्टेट एवरेज रेनफॉल मिला उसके बारे में इंफॉर्मेशन. और जैसे ही आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रेनफॉल इस साल के मानसून में भी जुलाई में मिला जो 20% हायर दैन नॉर्मल था. और इट इज़ ड्यूरिंग दैट सेम मंथ जुलाई 10th और 24th के बीच में जो कंटिन्यूस इंटेंस रेनफॉल हुआ उसके कारण ही जुलाई 23rd और 22nd को ऑलमोस्ट फ्लड लाइक सिचुएशन गोवा में हुआ था. लेकिन उसके बाद अगस्त में ऐसा ड्रास्टिक चेंज उस पर्टिकुलर मंथ में नॉर्मल से -48% रेनफॉल हुआ, यानी कि अराउंड 48% का डिफिशिएंसी हुआ अगस्त में. लेकिन वापस सितंबर में रेनफॉल एक्सेस रहा और अराउंड 80% हायर दैन नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेनफॉल सितंबर में रिसीव हुआ. और ये सब मिला के पूरे सीजन में नॉर्मल से अराउंड 6% हायर रेनफॉल, स्टेट एवरेज रेनफॉल इस सीजन में गोवा में मिला है. अगर हम पिछले 2 सालों से कंपेयर करेंगे तो वो कम है, कम इन द सेंस इन 2020 साउथ वेस्ट मानसून इट yielded around 41% higher than normal rainfall, or in 2019 it was 33% higher than normal rainfall. And those were excess rainfall seasons in last 2 years. इस सीजन में हमें नॉर्मल रेनफॉल मिला है, दैट इज़ 106% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल गोवा के लिए इस साल में भी स्टेट एवरेज के रूप में मिला. अभी अगर जो स्टेशन को हम कंपेयर करें किन किन स्टेशन में ज़्यादा रेनफॉल मिले, तो हाईएस्ट रेनफॉल इन दिस सीजन वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम पेरने which was approximately 41 centimeters of cumulative rainfall in the entire season. और उससे सेकेंड हाईएस्ट वाज रिकॉर्डेड for the entire season from Valpoi. Long period average date of start of withdrawal of monsoon from northern parts of India, northwestern parts of India is from around 17th of September. लेकिन इस बार उसमें डिले हुआ है और it is expected that by around 6th of October monsoon withdrawal will start from the northern parts of the country. और गोवा के लिए नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ मानसून है अराउंड 14th of October. तो ऑलरेडी वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट द मानसून कंडीशंस आर वीक, द विंड पैटर्न्स आर स्लोली चेंजिंग. So it is expected that the withdrawal of monsoon from the northwestern parts of the country will start from around 6th of October and followed by the other parts which will be updated in the coming days. एक्सिस्टिंग वेदर सिस्टम के बारे में बोलेंगे तो जो डीप डिप्रेशन था येस्टरडे ओवर नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी नियर गुजरात कोस्ट, उसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन हुआ और जैसे IMD ने फोरकास्ट किया था दैट सिस्टम हैज़ बिकम अ साइक्लोन और शाहीन नाम उसका साइक्लोन का है. और वो सिस्टम का और भी इंटेंसिफिकेशन और नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट जारी रहेगा. दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू इंटेंसिफाई इनटू अ severe cyclonic storm in the coming hours, or it is going to move west northwestward direction away from Indian coast. It is already away from Indian coast and still it is going to be moving away from the Indian coast. It is going to move very close to the South Pakistan and Iran coast. और उसके बाद उसका थोड़ा सा रिकर्वेचर होने वाला है साउथ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में और
that will move towards Oman and after 36 hours उसका weakening होने वाला है. तो this is the proposed or forecasted track for this cyclone Shaheen and its weakening in the coming 36 hours. और उसके कारण हम देख सकते हैं नॉर्थ अरेबियन सी में wind speeds will be very high. It will be even up to the speed of gusting to 115 kilometers per hour on 2nd October. 1st October maybe wind speed will be around 100 kilometers in the same region, gusting up to 100 kilometers and sustaining winds of 70 to 80 kilometers per hour and 80 to 90 kilometers per hour in these 2 days respectively. The fishermen are requested not to venture into North Arabian Sea in the coming 2 days. और उसके बाद there is another area that is southwest Bay of Bengal में भी wind speeds higher रहेंगे around 40 to 50 kilometers per hour, gusting up to 60 kilometers per hour. And on day 3, that is on 3rd October, the same wind speed will be there over coast along and off the coast of Kerala too. So fishermen are requested not to venture into these areas. All this detailed information is available on IMD Goa's website and social media accounts. So please be updated about it in the coming days. और अभी इस सीज़न में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन द पोस्ट मानसून सीजन रेनफॉल विल मोस्टली बी अकम्पनीड विद लाइटनिंग एंड थंडर एंड जैसे ही साउथ वेस्टर्ली विंड्स और वेस्टर्ली विंड्स वीक रहेंगे आफ्टर September 30th और विंड डायरेक्शन विल बी स्लोली चेंजिंग फ्रॉम साउथ वेस्टर्ली और वेस्टर्ली टू ईस्टर्ली कंपोनेंट्स फॉर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द डे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो उसके कारण और हीटिंग टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है आने वाले 2-3 दिनों में कंपेयर टू पास्ट 48 आवर्स और 3-4 डेज. तो ये सब मिला के बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ विंड्स एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, थंडरस्टॉर्म यानी कि रेनफॉल अकम्पनीड विद लाइटनिंग और थंडर होने के चांसेस है नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर आने वाले दिनों में. और इसलिए इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट पीपल प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द नाउकास्ट वार्निंग्स and forecasts and weather warnings issued by IMD in the coming days. Mostly thunderstorms will be occurring in the afternoon or evening time. So if people are working in open fields, they should be updated with the information from IMD in case thunder showers are expected to take place at that area. Please avoid working in open areas. Also, when thunderstorm is taking place, please do not take shelter under isolated trees or tall structures. और जैसे हमने बताया था already the formation of thunderstorm clouds has taken place on the eastern side border of Goa, यानी कि over Karnataka side we can see a lot of thunderstorm clouds already formed. So there is possibility that these clouds may travel all the way across to Goa, starting first the eastern talukas. And this climatic condition is going to continue for 4 to 5 days. So please be updated with the warnings and forecast that IMD is issuing in these coming days. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरूया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सामुया भलायकी अर्थात सगळ्यांचीच. मिळूया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.